असेंब्लीत विश्वजित राणे TCB मंत्री त्यांनी आरोप केला तुमचेर की सगळे जे लँड कन्वर्जन करोडाने केला ते काँग्रेसीन केला म्हणटा तो स्टेटमेंट कसो पळयता आणि NGP सेम म्हणटा मायनिंग सगळे चड केला ती काँग्रेसीन केला म्हणटा तो. फाटल्या फावट जेन्ना दोतोराचो विशय जाल्लो GMC तेन्ना हांवें डिमांड केल्ले की ह्या मंत्र्याक मेंटल असायलमान व्हरून चॅक करचो. पयर असेंब्लीन आमी पळयलें की कशा पद्दतीन तो आमच्या गोंय राज्याच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक तो ह्युमिलेट करपाचो तो प्रयत्न असेंब्लीन करतालो. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ह्या मंत्र्याक फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल असायलमान व्हरून ताची मानसिकता चॅक करची. कित्याक तो पळय थंय कितें उलयता न्ही ते ताकाच खबर ना तो कितें उलयता. हो विश्वजीत राणे हाजे हो बोम कोणाचे बोम दुधाचो बोम कोणाचेर पिला हे सगळ्या गोंयांक खबर आहा. ताजो बापूय रिस्पेक्टेड एक मुख्यमंत्री काँग्रेस पार्टीचो गोंयान जालो आनी ताजे जेन्ना बर्थडे हाणें सेलिब्रेट केलो 70 तेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्यान तो बूक थंय अनवेल केलो मरे. आनी काँग्रेस पार्टीचो मुख्यमंत्री आसतना गोंयची कशी उदरगत जाली हें थंय त्या पुस्तकान दाखयलें. आतां हो मंत्री आपली खुर्ची वाचोवपाक आनी आपल्याक मुख्यमंत्री करतली भारतीय जनता पार्टी म्हणून काँग्रेसीक धुता. म्हाका दिसता हाज्या वयल्यान हांचें राजकारण खंयच्या लेवलाचेर गेलां तें कळटा. हे नालायक जांकां लोकांचो कसलोच व्हॅल्यू ना हे सगळे गद्दार फक्त आपल्या स्वार्थाक लागून हे काँग्रेस पार्टी सोडून त्या सायडीन गेले आनी उलयता. दिगंबर कामत थंय सांगता की ना आपूण खंय तोंड उगडल्यार खंय सगळे मावतले. हेच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान तेन्ना थंय बोवाळ केल्लो मरे. हे दिल्ली गेल्ले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कडेन स्वर्गेस्त आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर नितीन गडकरी जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो प्रेसिडेंटा कडेन गेल्ले की गोंयान 6,000 कोटी रुपयाचो मायनिंग घोटाळा जाला म्हणून 2010 गेल्ले. अजूनही भारतीय जनता पार्टीच्या वेबसायटीचेर ती कंप्लेन आहा. 16 वर्सां जाली खंय गेले ते मायनिंग घोटाळा जर केलो कारण उडय मरे भितर. हे आज तेंच्या सायडीन वचून ते आज दूध का दुला जाले हो विश्वजीत राणे आहा भितर. सो म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या स्वार्थी मंत्र्यांनी म्हाका दिसता दे हॅव टेकन फॉर ग्रांटेड. आमी पळयलें की चिंबेलचे लोक जेन्ना फूल गांव उठता की एक प्रकल्प नाका म्हणून अरे त्या वेळार जेन्ना काँग्रेसीचें सरकार आशिल्ले गोंयकारांनी सांगलें SEZ नाका म्हणून गोंयकारांनी सांगलें रिजनल प्लॅन नाका म्हणून तेन्ना काँग्रेस पार्टी वॉज द ओनली पार्टी हू टूक द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा and both the things were scrapped. फाटल्या दिसांनी एक नामनेची आदोगाद बाप नॉर्वा आल्वारिसान सुद्धा सांगले की जो त्या वेळा वयलो जो रिजनल प्लॅन जाल्लो दॅट इज द सर्टिफाईड डॉक्युमेंट ऑफ गोवा. पूण ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आनी तांच्या मंत्र्यांनी फक्त गोंय लुटपाक गोंय विकपाक हे फक्त अमेंडमेंटा हाडटा. होच विश्वजीत राणे 4 लाख स्क्वेअर मीटर ताणें आपल्या थंय साखळे आणि थंय बिचोलेच्या वाठारांत थंय विकल्या मरे स्वताच्या स्वार्थाक लागून. आणि हे काँग्रेसीचेर उलयतले जे मनीस जांचे जाचो बापूय जाचे फूल करियर काँग्रेसीन गेले जो काँग्रेसीचो लॉंगेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री रावलो वो काँग्रेसीच्या कुस्तार थंय सगळे आपले सगळे तयार केले आणि आज काँग्रेसीचेर उलयता. म्हाका दिसता this is अत्यंत I condemn the statement of Vishwajit Rane. He is answerable for the destruction of Goa. He is answerable for getting these amendments and converting 1,000 lands. आम्ही पहिले की सॉल्ट पेनान बर्थ सारको जो इन्सिडंट जालो ते 25 लोकांक हुलपोन आणि मारले हे बिकॉज हे हांचे सगळे कारामती मध्ये काँग्रेसीच्या टायमार असले केन्ना जायनाशिल्ले. तूं आज इंस्टाग्रामाचेर वच आणि पळय की दिन दहाडे ते आज ओपनली घालता मरे की आज 48 आवर ही पार्टी 48 आवर तसली पार्टी चलना कितें. एडमिनिस्ट्रेशन तो फुल कंट्रोल हो आज ह्या मुख्यमंत्र्याच्या हातींतल्यान गेल्लो आसा. आमी डिमांड करीत आसा की हांगा प्रेसिडेंट रूल लावचो कित्याक हे सरकार दीस गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड
टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ गोवा. आज लोकांक हंगर स्ट्रायक करचे पडटा तांचे आज बायोडायव्हर्सिटी सांबाळपाक लागून. आज चिंबेलचे लोक बायोडायव्हर्सिटी सांबाळची म्हणून तांकां आज रस्त्यार येवन बसून प्रोटेस्ट करचो पडटा. कॉन्स्टिट्युशनान जो आमकां अधिकार दिला की आरोग्य म्हणटा पळय ताजी सुविधा सरकारान करून दिवची, ते तुवेच्या पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक आज हंगर स्ट्रायकार बसचे पडटा. कितें म्हणून की ते हॉस्पिटल चालू कर म्हणून. आनी हो आरोग्य मंत्री थंय असेंब्लीन नाका आशिल्ले उलयता. ताणें उत्तर दिवपाक जाय की तुवें हॉस्पिटल कित्याक चालू जायना, ते आनी कितले तुमकां करोड खावपाक जाय. आय थिंक वी कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ विश्वजीत राणे आणि सुदीन ढवळीकर who are today criticizing on Congress. I think they have to speak for their own failure. जे स्मार्ट मिटराचो 900 करोडाचो जो आता प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार ही तलवार तो हाडपाक सोदता ताजेर उलयात. काँग्रेस पार्टीन गोंया खातीर कितें केलां आनी आज गोंयकार म्हणून जर तर स्वाभिमान जर आमचो उरला, आज जर हांकां त्या असेंब्लीन बसून जर तर उलोवपाक मेळटा हें फक्त काँग्रेस पार्टीक लागून मेळटा. कित्याक त्या वेळा वयले सरकार गोंय काडून महाराष्ट्रान मर्ज करपाक सोदताले. काल गोवा ओपिनियन पोल डे जालो, कोणे दिलो? त्या वेळा वयलो गोंयचो अध्यक्ष पुरुषोत्तम काकोडकरजी, त्या वेळा वयले विरोधी पक्ष फुडारी जॅक सिकेर आणि त्या वेळा वयले केंद्रातले सरकार इंदिरा गांधीजीन आशिल्ले म्हणून देशातले ओन्ली रेफरंडम गोंयांक मेळ्ळे. तांकां दिसलें की गोंयच्या जनतेक जाय ते गोंयकारांक डिसायड करूं न्ही म्हणून एक रेफरंडम जालो. आणि 16 जानेवारी 1967 गोंयच्या जनतेन डिसायड केलें की गोंय एक सेपरेट टेरिटरी उरची म्हणून. ना जाल्यार हे सगळे काडून गोंय व्हरून महाराष्ट्रान घालपाक सोदताले. आनी ते जर जाल्ले जाल्यार हांकां थंय असेंब्लीन सुद्दां बसपाक मेळना आशिल्लें. सो आय थिंक सच स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हू इज होल्डिंग मॅक्झिमम पोर्टफोलियोज हे गोंयच्या राजकारणान गोंयच्या हितान दिस इज नॉट गुड. अँड दिस इज डेमोक्रेटीक प्रोसेसा भितर हे म्हाका दिसता तांकां हे सोबना असले सगळे स्टेटमेंट करपाक. आज जी कंडिशन गोंयची जाल्या ताजेर तांणी उलोवचें. तुम्ही म्हटले ते आदले मुख्यमंत्री पर्रीकर आणि याचे गडकरी मेळपाक गेले 100,000 करोड एका स्कॅमाक आणि तेन्ना ते स्कॅम जाल्ले. हे कोण सांगतालो? हे भारतीय जनता पार्टी 2010 सांगताली. गोंयभर तांणी ढोल वाजयलो. ऑफिशियल तांच्या वेबसायटीर वचून पळय 6,000 कोटीचो गफला जाला, करप्शन जाला म्हणून दिगंबर कामतीचें नाव आहा, विश्वजीत राण्याचें नाव पण जाल्ले काय ना? सुभाष शिरोडकराचें नाव आसा अशें कोण सांगतालो? बीजेपीचे तेन्नाचे ओपोजिशन सांगताले. 2012 गोंयकारांक दिसले की ना हे बीजेपी सांगता ते खरें म्हणून तांणी बीजेपीच्या सरकाराक सत्तेर हाडली. बरोबर. पण त्या टायमार स्कॅम जाल्ले काय ना? प्रश्न उत्तर दित मरे मागीर प्रश्न विचारला. आज 2012 ते 2026 14 वर्सां जालीं. 14 वर्सां जातकीच हेच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान कितें केलें? एक रिपोर्ट तयार केलो आनी सांगलें की ना ते जे पळय फ्रॉड आशिल्ले ते 6,000 ना, ते आमी सीए ऑडिट केलो आणि 350 करोडाचेर हाडले. कोणे हाडले? ह्याच सरकारान हाडले. होच मुख्यमंत्री थंय असेंब्लीन मांडटा. त्या 350 करोडातले अजूनही 200 करोड या सरकारान वसूल करूंक ना. ते कोण रिस्पेक्टिव्ह लीज होल्डर आशिल्ले ते. सो हांणी गोंयकारांक फटयले अक्षरशः. कितें सांगून की चोरी जाली म्हणून. काँग्रेस पार्टीच्या टायमार कसलेच गोंयान इल्लीगल मायनिंग जावून आशिल्लें. जाल्लें जाल्यार हेच सरकार आतां 14 वर्सां पावरना. हांगाय आसा आनी केंद्राकूय आहा. होच नरेंद्र मोदी 2014 जेन्ना फर्स्ट ताचे भाशण जाल्ले ऑफ प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट गोंयान जाल्लें. आतां 12 वर्सां जालीं हे मायनिंगूय चालू करपाक पावना आनी ते कोण चोर म्हणटाले त्या चोराकूय धरपाक पावना. हेच चोर आतां तांच्या भितर वचून मंत्री जाल्ले. काँग्रेस टायमार स्कॅम जाल्ले. ह्यात प्रमोद सावंताची बायल भोंवताली रे ढोल वाजयत की करप्शन केला, 35,000 कोटी खाले, 35,000 कोटी खाले. सो आतां प्रमोद सावंत जेन्ना कॅबिनेट मिटिंगेक पळय बसता तेन्ना तो दिगंबर कामतीक कितें म्हणटा ते 35,000 कोटी खंय केले. हें म्हाका तुमी विचारपाक जाय. हें तुमी दामू नायकाक विचारा. हें तुमी प्रमोद सावंताक विचारा की अरे त्या वेळार तुमी सांगताले की हे सगळे चोर आनी 35,000 कोटी खाले आनी हे आतां तुमच्या खुर्चेर बसल्या ते 35,000 कोटी गेले खंय?
दिगंबर कामतीन सांगला तुमका की सगळे बाहेर काढू का अशें म्हणून स्टेटमेंट काढ म्हणून अरे काढचे न्ही, आता आम्ही काढू ना. नावेली कशे या तुयेकार गोंयकारांक डिलीट करता हे आम्ही भायर काढू ना. काढा मरे, कोणाक दवरला तर ते गोंयकारांक कळूनी न्ही. 35,000 कोटी खाले काय 6,000 कोटी करप्शन केले हे म्हाका दिसता हेच बीजेपी सांगता की ना तो नाशिल्लो फ्रॉड. इट इज 350 crores विच वॉज अ एडजस्टमेंट इन WMT अँड DMT. हे पब्लीक फोरमान सगळीकडे हा. आणि अजूनही ते 350 करोडातले 200 करोड हे सरकाराक वसूल करपा जायना. बंद करा मरे फाल्याच्यान, बंद करा आणि ते पैसे वसूल करा. सो दिस इज ऑल अ पॉलिटिकल गिमिक. हे फक्त इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना लोकांक मिसगायड करप, लोकांक दिशाभूल करप. हो भारतीय जनता पार्टीचो एक दे आर नोन फॉर एज अ प्रोपोगंडा मशीन अँड आय थिंक दिस इज कमिंग आउट इन पब्लिक. पार्सेकर एक्स सीएमाचे ते हॉटेल सीज केले कशें पळयता, कारण सॉल्ट स्पॅनाक अशे तरेची क्लब हाऊस बांधता. ताजेर आनीकूय डिटेल हांवें मागल्या की गोंयभर आज कितली रेस्टॉरंटां, जितले टुरिझम रिलेटेड एक्टिविटीज आसा ताजे आमी डिटेलान आनी थोडो डेटा मागला की कितल्या लोकांकडे फायर एनओसी आशिल्ली, कितल्या लोकांकडे एक्सायज लायसन्स आशिल्ले, कितल्या लोकांनी सगळे प्रोसेस फॉलो केला. लेट इट कम अँड देन आय विल कमेंट. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन एनी इंडिव्हिज्युअल एज ऑफ नाव. मुख्यमंत्री सांगता की नॉर्थाक आम्ही इतले सीज केली, साऊथाक आम्ही इतली सीज केली. आय एम मेकिंग अ स्टेटमेंट. अजूनही खुबशे इल्लिगल चालू हा, हे सगळ्यांक खबर हा. सो हे सरकार फक्त दोळ्यांक उदक लावपाचें काम करता. बर्च्याचो जो इन्सिडंट जालो तो आमी विधानसभेन पळयलो कशा पद्दतीन तो थंय सगळें भायर उघड जालें. आमी तेन्नाय डिमांड केल्लें की ताचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय, ताचेर एक हायकोर्ट जजाच्या अंडर ती इन्क्वायरी जावपाक जाय, कित्याक खुबश्यो गोश्टी तातूंत अजूनय हे सरकार दामपाचो प्रयत्न करता. आमी परत सांगता की थंय ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची, नाल्यार ते मॅटर काडून CBI कडे दिवचें. कित्याक त्या बेसिसाचेर गोंयान आज कशें रॅम्पंट करप्शन चल्ला, कश्यो इलिगॅलिटीज चल्ला हे सगळें उघड जाल्लें हा. आनीकूय खुबश्यो गोश्टी उघड जातल्यो. आमी म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन लोकांनी दर्या भितर सुद्धा क्लब बांदिल्ल्या, दर्या भितर नॉर्थाक गोंयानूच. अरे तूं फाटल्या दिसांनी एक इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट आयलो एक सेलिब्रिटी हिरोईनीन जिने ते कितें रेस्टॉरंट कितें बांदला शिल्पा शेट्टीचे ते थंय घातिल्लो मरे पोस्ट की कितें 5 crore स्पीकर द साऊंड इज कमिंग टू गोवा म्हणून. आणि रोखडोच अर्द वरान तो काडलो. आता तुम्ही वचून पळयात तो ना. बेस्टियन म्हणटा पळय ते शिल्पा शेट्टीचे जे रेस्टॉरंट येता हे बेस्टियन म्हणटे गोंयची संस्कृती रे. बेस्टियन म्हणटा ते गोंयचे कल्चर. हे कल्चर दाखोवपाक मुख्यमंत्री टुरिस्टांक गोंयान हाडटा. 5 करोडाचे स्पीकर आयकपाक टुरिस्टांक गोंया येवचे. अरे गोंयची संस्कृती, गोंयची कला, गोंयचे इंटरलँड हे प्रमोट करा, हे दाखया टुरिझमात. तुम्ही पयशांक लागून बॅगेक लागून गोंय काबार केल्लें हा मरे. म्हाका दिसता बर्च इन्सिडंट हो म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान हो लायटली घेवचो न्ही. दिस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर जातून उघड जालें. तूं इमॅजिन कर ते इन्सिडंट जालो म्हणून गोंयकारां मुखार आयलें की कशा पद्दतीन फायर एनओसी नासतना, पंचायत एनओसी नासतना, लायसन्स नासतना, एक्सायज लायसन्स नासतना इल्लिगल पद्दतीन हे चलयता. अशे खुबशे जागे आहा. सॉल्ट पेना भितर CRZ भितर कशें इल्लिगल पद्दतीन हे चल्ला हें सगळें उघड जाल्लें. सो आय थिंक हे सरकार हो मुख्यमंत्री आनी बाकीचे हेर सगळे मंत्री who are giving these permissions, all the departments, they have to be, we had asked की तांणी रिजायन जावचें. आनी हांकां कसलीच मोरल अधिकार ना, कित्याक 25 लोकांक ह्या लोकांनी हुलपोन मारले. गेल्ले फावट याद करा शिरगांवची जात्रा आतां येतली एप्रील म्हयन्यान येतली. थंय त्या लोकांचो, त्या भाविकांचो, त्या धोंडांचो ह्या लोकांनी जीव घेतिल्लो. 1 वर्स जावपा येलें. कितें केलां रे? कितें प्रिपेर्डनेस हा? कितें ह्या सरकारा कडेन प्लॅन हा? कांय ना. थंय वचून पळयात थंय अजूनय रस्तोय करूं ना, कशें कांयच ना. सो हें फक्त सरकार लुटपाक, गोंयकारांक कशें काबार करप, स्मार्ट मिटर हाडप, इलेक्ट्रिसिटी वाडोवप, तुज्या बोल्सांतल्यान कशें तुजे कडल्यान पयशे लुटप, हेंच चल्लां. आनी एक विशय म्हणटा तो अमित पालेकर तुमकां जॉईन जाता म्हणून स्पेक्युलेशन चल्ल्या फाटल्या दिसांनी. सो तुमी तांकां वेलकम करता काय कशें कितें? सध्या म्हाका दिसता गोंयान जो एक सेंटिमेंट लोकांचो जाला की
ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक घरा धाडपाक जाय. म्हाका वैयक्तीक तांचेर उलोवपाचें ना, बट अमित पालेकरा कडेन हांव उलयल्लो. इवन श्री कृष्ण परब हू लेफ्ट ताजे कडेन उलयलो. सो this shows that they are not aligning to the idea of Aam Admi Party in Goa. And it is but obvious that Aam Admi Party गोंयान हे बीजेपीकूच फायदो करपाक आयला हें म्हाका दिसता स्पश्ट जाता. आनी तांणी आपल्या वक्तव्यात तांणी आपल्या इंटरव्यूने सांगिल्ल्या. आतां कोण खंय आसचो, कोण खंय जॉईन जावचो हो टायमाचो प्रश्न. आनी योग्य टायमाचेर योग्य ते डिसिजन. सो तुमकां जॉईन जाता दोगूय जाण? बट तुमचेर तो आरोप प्रत्यारोप जालो, विचारपाक रेडी आहा तुमी तो? हांव तुका तो जॉईन जातलो काय जॉईन जावचो ना हें हांव तुका उलयना. पॉलिटिक्सान म्हाका दिसता एज टायम कम्स दोज थिंग्स हॅपन. सो दॅट इज हीज पर्सनल कॉल नो. सो हाव कॅन आय कमेंट ऑन हीज पर्सनल डिसिजन ऑर हीज पर्सनल चॉईस. ही हॅज टोल्ड ओपनली दॅट 1-2 महिने ही वॉन्ट्स टू थिंक अँड देन ही वॉन्ट्स टू ना डू मग व्हॉटएव्हर. येता जाल्यार वेलकम करता तुमी? ते त्या टायमार पळोवया रे. आतांच कित्याक ताजेर तुमी स्पेक्युलेशन. तुमचेर आरोप बी त्यांनी केले ते विचारपाक रेडी आहा तुमी फाल्यां जर आयले जाल्यार ते? अरे पळय हांव आजुनूय सांगता. अरविंद केजरीवाल गोंयान येवन फेक उलयलो. ताका तथ्य नाशिल्लें तें तो उलयलो. हांवें अरविंद केजरीवालाक चॅलेंज केल्ली की यो आनी वील हॅव 1-to-1 डिबेट. आज मागीर तें आतां अमित त्या वेळाचेर थंय अध्यक्ष आशिल्लो म्हूण ताजेर प्रेशर घातलो आसतलो की तूं एक काउंटर स्टेटमेंट कर. फॅक्ट आशिल्लें जाल्यार फॅक्टाचेर उलोवपाक जाय न्ही. फॅक्ट कांय नासतना आय एम स्टील टुडे टेलिंग यू एनीबडी आय चॅलेंज एनीबडी हुएवर आर टॉकिंग. फॅक्ट आसा जाल्यार या आनी उलया मरे उलोवया. पूण फॅक्ट नासतना बेसलेस एलिगेशन कोणाचेर करप हें योग्य ना. ओके बरें, थँक्यू. तुम्ही युनिटी मला खंय दिश्टी पडूंक ना अशें कित्याक? युनिटी मॉलाचो प्रश्न काँग्रेस पार्टी सदांच आसा. कांय त्या टायमार हांव नाशिल्लो, बट आमचे आमदार, आमचो खासदार, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आमचे थंयचे स्थानीक ब्लॉक हे सदांच थंय आसा. इवन प्रोटेस्टाक सुद्दां आमचे आमदारूय थंय आशिल्ले. सो वी काँग्रेस पार्टी स्टँड विथ देम. एज आय टोल्ड यू की काँग्रेस पार्टी आज त्या गोंय लोकांक नाका रे. लोकांक नाका जाल्यार स्क्रॅप करा मरे तो. दुसरी कडेन व्हरा. तुमचो प्रधानमंत्र्याचो प्रोजेक्ट आसतलो आनी कितें विजन आसतलो. खुबशे जागे आहा तुमचे कडेन. नाल्यार व्हरा आनी ते साखळे तो विश्वजीत राण्याचो 4 लाख स्क्वेअर मिटर जागो थंय माना मरे तो युनिटी मॉल. विश्वजीत राणे हरशी म्हणटा तो दानशूर मनीस. तो खूब दान करीत आसता आनी भक्ती ताज्या भितर भक्तीय खूब आहा. सो आय थिंक विश्वजीत राणे शूड कम फॉरवर्ड अँड गिव. कितलो प्रमोद सावंताक विचार कितलो जाय तो 5,000 10,000 स्क्वेअर मिटर जाय तो प्रकल्प थंय व्हरचो. कित्याक तुमी त्या चिमलाच्या लोकांच्या सेंटिमेंटा बरोबर खेळटा? तांचे जी भावना आसा रिगार्डिंग द बायोडायवर्सिटी हें म्हाका दिसता रिस्पेक्ट करपाची गरज आहा न्ही. आनी विश्वजीत राणे 10,000 स्क्वेअर मिटर ते 4 लाखांतलो दिलो म्हणजे कितें फरक जाता? ओपन स्पेस बीन जी आहा थंय व्हरचो युनिटी मॉल. मागीर त्या वाठारांत सत्तरी बिचोले साखळे इट विल हेल्प टू डेव्हलप दॅट एरिया ऑल्सो. सो आय थिंक विश्वजीत राण्यान व्हॉलंटरीली मुख्यमंत्र्याक सांगचें. तो रोहन खंवटे म्हाका कळना कित्याक इतलो ते प्रेशर घालता फॉर दॅट प्रोजेक्ट. जस्ट आनी तोच मंत्री मरे TCP व्हर थंय व्हर तुज्या हातून व्हरून घालतो. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.